बस चालू करपाचो उद्देश म्हणजे एक विशय कितें आसा की भुरग्यांक स्कुलाक येवपाक ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी ना। पयलीं कितें जातालें, पयलीं मायनींग जेन्ना चालू आसलें तेन्ना ते मायनीचे जे ओनर आसा जावं लीज होल्डर आसा ते तांकां प्रोवायड करताले आनी आमच्या लोकां कडेन ती ताकत ना सगळ्यांक हें करपाची, कितें ती व्हरोन पावोवपाची हाडपाची। फाटल्या दिसांनी PTAचे म्हणजे कडेन ह्या PTAचे कोण येवना। आतां आमचो अध्यक्ष तो संदू रेवडे म्हणटा तो कालच अध्यक्ष जाला। ट्रान्सपोर्टा लागून कोण येवना, पूण पयर हांव येयल्लो एक दिसांसर ह्या शाळेच्या पयशांनी। म्हाका कशें आसा, म्हाका स्कुलाच्या भुरग्यांक जी गजाल जायी ती गजाल प्रोवायड करपाची म्हाजें हांव कर्तव्य समजता। एक पेरंट्स ह्या नात्यानूय मी आनी एक स्टुडंट ह्या नात्यानूय समजता हांव। आनी त्या खातीर कितें केलें की 2 बशी ज्यो पळय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्यान एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक दिवन कदंबाच्या मार्फत चलोवपाची अशी ही योजना माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची। 2 बशी हाती आसलेल्यो म्हणटकीर हांवें कितें केलें, एक किल्लपाल दाबाळ पंचायतीक दिवया आनी एक कुळे पंचायतीक दिवया। कित्याक कुळे पंचायतीचें आमचें खुबशें काम करपाचें आसा हांगा आनी गरज आसा आनी खुबशे लोकूय हांगासरले आतां फुडें सरता की जी गजाल जाय ती सांगपाक। आनी ह्या भुरग्यांक जर तुवें पळयलें न्ही, त्या भुरग्यांक हांगा उबीं आसा तांकां ही भुरगीं कशे पद्दतीन येवंक शकता आनी पेरंट्सान तेंची जी पळय सामकी सेफली तांकां पावोवपाची आनी व्हरपाची कशी, ही एक योजना तकलेन आसलेली। अजून आनी गरज आसा बशींची, ह्या 1-2 बशींनी जावचें ना। त्योय आमकां म्हाका दिसता कितें आतां मेळटल्यो, पूण ताका थोडोसो टायम लागतलो। म्हाजी विनंती आसा हांकां तुमच्या ह्या माध्यमांतल्यान कळपाक सुद्दां, सरकाराक सुद्दां, कित्याक ह्या मतदारसंघाचे मुद्दाम सांगता तुमकां अशी रचना आसा की स्कुलां पयस आसा, खूब गांव पयस आसा, हांकां सगळ्यांक ट्रान्सपोर्टा शिवाय पॉसिबल ना। आनी आज ही एक अशी आसा की आमच्या ह्या भुरग्यांक व्हरपाक जी कितें पळय मागणी जी मान्य केल्ली आसा पळय त्या खातीर हांव सगळ्यांचे तेंचे सरकाराचे सामकें कार्य आसा। पर्टिक्युलर हांव मुद्दाम करून सांगन की सदांच कितें जाता, सदांच भुरगे आपल्याले आसल्यारूच तो पेरंट्स येता आनी आपल्या भुरगीं जाल्यार ते स्कूल आनी ते हे शाळा ती आपली म्हणून तो कडेक सरता। पूण म्हाका दिसता की आमचो रिवणकार सर आसा पळय हांगा, आज ना तो सर रिटायर्ड जाल्लो आसा, खुबशे आसले टिचर रिटायर्ड जाल्ले, पूण तांकां दिसता हे स्कूल आपलें, हे स्कूल आपलें, ही शाळा आपली, ती भावना आसपा जाय। हांगा सगळीं टिचर्स आसा, आतां आमी जर पळयलें तर तुमी पळयत आसतले आमी सगळीं टिचर्सची टायम सामकी बिफोर टायम सामकी ती हजर आसा। कित्याक तांकां एक उमेद की ह्या भुरग्यांचें कशें आमी बरें करपाक शकतलीं, कशी भुरग्यांची काळजी घेतली। हांव ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान एक गजाल मुद्दाम करून सांगतलो, आमी आतां डिस्कस करतले आमचो गिरीश बाब आसा तुजो कदंबाचो, मुद्दाम करून डिस्कस करतले आमी की ह्या भुरग्याक चडपा जायना बशीर, ह्या भुरग्याक वयर चडोवपा जाय कोणी तरी आनी ताका देंवोवपाकूय जाय त्या भुरग्याक सिस्टमॅटिकली सारकें।